प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी गोंयकारां जी गोंयांत येतात आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यांत खेरीत ह्या वर्साक आनी ह्या दिसांनी खेरीत देव आमकां आपणाशी आपयता. हो एक आमकां देवाचो स्वेग जावन आसा, कृपेचो स्वेग, बरेपणाचो स्वेग, बरेपण आशिर्वाद जोडपाचो स्वेग. आनी खेरीत आमी आमचें जिवीत जियेताना जावं संवसारी जिवीत ओ पवित्र सभेचें जिवीत तें आमकां एक एकलो जियेता. आमी जायत्या भासांनी एके भाशेन जिवीत व्हरता. थोड्यांच्या जिवितान एक अकस्मात दुयेंस येता, थोड्यांक जायते जिविताचे कोस सोंसूंक पडटात, जायते त्रास काडटा, जायते मिनोद कोत्ता आनी हे तरेन जायती येवजण आसता, सपनां आसतात आनी हे शार्ती पावूंक सोदता. असल्या वेळार जायते फावटी घोडे द नेगेटीव थिंकींग, जातलें काय, मेळटलें काय, हे जिवितान खरें सूख आसा काय, हे जिवीत खरेंच आमकां खुशाल कोत्तलें काय, हो विचार येता. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां जाबाब मेळटा. सगळीं तुमी कोश कोत्तात, वशाच्या बाराखाल आसात, ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान कोत्तलो, हांव तुमकां शांती दितलो. खेरीत देव आपणाशी आमकां आपयता आनी हो वेळ आमच्यान बुडूं येता. टू टर्न बॅक, देवाशी आमी परत येवंक, देवाच्या बोळान बरोवंक. पयल्या वाचपान काय बरें देवाची बोळाची खबर केल्या, देवाच्या जिविताची खबर केल्या, बोरवांसो आमकां दिता. निराशी जावन कांयच मेळना. आमी सगळीं आमी फाटल्या वर्सांनी खेरीत कोवीड आयले तेन्ना कितली निराशी जाली, कितली दुखवली. आजून पासून घोडे तो इम्पॅक्ट आमचेर आसा. एक पेज कसो जिविताचो, भलायके वाटेन जायते आमी चिंता. आनी असल्या वेळार देव आमकां खरें सूख दिता, देव आमकां सगळ्या देण्यांनी बोधता. आनी आयचे हो संदेश खेरीत देवाच्या उतराचो, हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आतां आमच्यान 3 खेरीत घडण्यां हातून पळोवंक येता. पयलें खेरीत आमच्यान हो एक स्वेग जो आमकां गोंयकारांक फावो जाला आनी 10 वर्सांनी तो आमकां एक्सपोजिशन मेळटा. आनी आमी सगळीं ह्या दिसांनी आमी पळयता जायतीं जाणां गोंयकारां आयिल्लीं आसात. आनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी वेता, ताची कूड पळयता, ताचें जिवीत पळयता, ताचो उमो घेता. कितें काय आमकां, आमी उमो घेतलो आनीक 10 वर्सां आदीं आमी घेतलोलो, इतलेंच काय? ओ तो जिवो सान फ्रांसीस आजून पासून आमचे खातीर आसा. तुंवूय जिवो जाव, हे जिवितान जिवो राव, हे जिवितान भरलेलो जाव. एके भाशेन तो आमकां बोरवांसो दिता, तो आमकां एके भाशेन सांगात दिता, हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमचो सांगात जाता. इतलेंच न्हय, आमी गोंयकारां जायते फावटी म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब आसा, तो आमकां राखता, सांबाळटा. आनी ही खात्री एक गोंयकाराक आसा. आनी ह्या मनान आमी देवाशी येता. ह्या आमच्या खेरीत देवान दिलेल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं हे देवाशी आमचें जिवीत आमी उबारता, देवाशी आमी आमचें जिवीत दवरता. आनी आमचें जिवीत ह्याच भाग्यवंताचे मजतीन, ह्या भाग्यवंताच्या कृपेन आमी तें जिवंक वेता. हे पयलें देणें. आमी जेन्ना उमो घेतना बेश्टो उमो कसो घेवचो न्हय. जिवो सान फ्रांसीस आजून पासून आमचे खातीर, आमी जिवी आसूं ह्या जिवितान, आमी देवाच्या जिवितान भरलेलीं जावं,
तो जियेलो तो आमकां स्फूर्ती जावं तो एके भाशेन ताणें जेजू खातीर वावर केलो तो आमी एक एकल्यान हो वावर करूं. दुसरें देणें खेरीत भाशेन आमकां ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आमच्यान जोडूं येता तें म्हळ्यार आनी फाटल्या ज्या वर्सांनी आमी कोविडाचो काळ काडला सगळीं तुमी कश्ट करतात अशाच्या बाराखाल आसा ती म्हजेशी मिसाचें बलिदान एक व्हडलें देणें आमकां एक एकल्याक जायते फावटी घोडे मीस आमकां सदांचें जालां. मिसान जी देणी आमकां मेळटात जी कृपा आमकां मेळटा पयलींच उतरां जो पाद्री तुमकां उचारता वो नोमान करता जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट आमी हे जिवीत आमचें दिस इज आवर आयडेंटिटी आनी हे जिवितान सदांच आमी जिवंक जाय. थंयसर आमी येता हे जिवितान भरूंक थंयसर ह्या आल्ताराशी आमी येता आमचें जिवीत ओदीक देवाचे कृपेन भरलेलें ओदीक देवाच्या मोगान भरलेलें ओदीक देवाच्या एकचारान जालेलें म्हणटच मीस आमकां एक आदार जाता. थंय आमच्या जिविताचो पेज घेवन थंय आमी दवरता हो आमच्यान म्हणूं येता जिवीत मिसांत आनी मीस जिवितान हे तरेन जायते बरेपण देवाशें आमी आमच्यान जोडूं येता. हें आमकां मिसाचें बलिदान एक व्हडलें देणें देवान दिलेलें आनी जेजून खेरीत आमकां दवरलेलें आपलें बलिदान जेजूचें बलिदान ताचे बरोबर आमी करून हे जिविताक आमी फुडें वेता. हें जिवीत देवान दिलेलें आमी जियेता म्हणटच हे मनान आमी सदांच देवाशी येवंक आनी हें तिसरें देणें जें देवा सोडलें आमी सदांच जोडूंक जाय. देवा लागीं घडोना तें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. जायते फावटी दिसता जिवितान आमी हारले जिवितान कांय बरें ना जिवितान कितलेंच दुयेंसां हो पेज कसो आसा पण बिलीव इन गॉड देवाचेर पातये देवाच्या एके भाशेन देवाचेर पातयोन देवाच्या बोडान देवाच्या जिवितान भरलेलो जाव तेन्ना हे जिविताक आमी फुडें करतलो. हें जिवीत जिवंक आमकां ओदीक देवाच्या आदारान ओदीक बोड जातलें. देवूच आमच्या सांगाता आसतलो देवूच आमकां हे जिवितान भरतलो. ही देणी आमकां सदांच फावो कर म्हूण हे जिवितान सदांच आमकां एक एकल्याक बर म्हूण हे मिसांतल्यान ही देणी मागुया.